अडवय 70 हांगा उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान अडवयच्या शेतकारांनी सरकारी शिपणावळ पंप हावसाचेर घेराव घालो। उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान सगळी शेताभाटांतली पिकावळ पिड्ड्यार जायत आसा। उदकाची पुरवण करपी सरकारी शिपणावळीचे पंप अपयशी थारले असो आरोप शेतकारांनी केला। पळयात पुराय बातमी। स्वयंपूर्ण गोवा हे खंय पावले। इंजेक्शन सुरू केला का अशें दिसूंक लागलें आमकां। एके वटेन जनावरांक सोंपयलें आतां अशें सोंपया आमकां। पंतप्रधान आता कितें म्हणटा शेतकऱ्यांक डबल इन्कम करपाक जाय। मग मार्केट उदक जाय कित्याक ते पाड पडना कितें आता सध्या सप्लाय करता ती टँकरांनी करता। टँकरीची वाट पळोवची पडटा। ही टँकर एक दीस येता 3 दीस येयना। नाजाल्यार पेरा लागून आमच्या वाड्यांतले पळया तुमी आमी कशी गोरवां पोसपाचें आनी दूद वेवसाय कसो करपाचो आनी शेती कशी करपाची। शेतकऱ्याक जर तुम्ही स्वयंपूर्ण केलं जाल्यार फुडें हे जावं शकता। कारण शेतकरी सोंपलो जाल्यार हे नेस्तानाबूत करतले जाल्यार आमकां दर 5 मारपाक ताळी येतली। आतां कालच्यान आमकां अधिकारी कितें सांगता की हें आतां सोडा रे। बँकेची लोनां आसा, सगळी लोनां आहा, कोण पेड करतलो? आमकां आधार कोणाचो ना। माझी शेती आसा प्रामुख्याने हांगासर आमी आतां म्हायतात जाली सादारण 35 वर्सां हे स्किमीर हांव उदक लायता आनी हे स्किमीचेर डिपेंड आसा। आयज परिस्थिती अशी जाल्या की ह्या स्किमीचेर कोणाक जर विचारता जाल्यार माय बाप कोण ना, अधिकारी कोण येयना, अधिकारी आमकां मेळत ना, मेळटा फोनाचेर। हे आता मोटर आहा ते उदक बी कोण सोडटा तर उदक हे ऑपरेटर सोडटात। त्या ऑपरेटरान तेंच्यानी आमच्या हातीन सोडल्या। ते ऑपरेटर कशी ड्युटी करतात तेही खबर ना, कोण ड्युटीक आहा तोय खबर ना, हांगा टायम टेबल ना, फोन नंबर ना, काय ना। आमी हांगासर पाणी घेतलो जाल्यार स्किमीर येवचें पडटा, तांकां पळोवचें पडटा। पोपलेसर आनी शाह हे आमकां उत्तरां फक्त फोनाचेर दिता। अशी परिस्थिती जाल्या की येयल्ल्या वर्सा हे पार्ट क्लिनिंग म्हणून करता आनी सरकाराक अक्षरशः लुटतात। रिपेरिंग कांयच करिना, प्रॉपर रिपेरिंग कांयच करिना। हो आरोप कितें करचो पडटा? हे कन्स्ट्रक्शन आमच्या फिल्डांत तशें तेंच्यांनी केलां तेचो व्हिडिओ आमी काडलेलो आसा। दुसरी गोश्ट एके सायडीन आमकां जनावरांनी सोंपयल्या, दुसरे सायडीन आमकां ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोंपयल्या पाणी दिवच्या पयलीं। तेन्ना आमच्या प्रश्न चिन्ह असो उबो रावला हेचे फुडें शेती करची काय ना करची, किंवा तेंच्यांनी डिक्लेअर तरी करचें बाबा हो आतां हेच्या फुडें ही स्कीम चलची ना, तुमी तें बंद करा। कित्याक हेंचेर फक्त गव्हर्नमेंट सर्वंटांची सॅलरी जाता प्रामुख्याने। शेतकऱ्याक हेचो काय फायदो जाणार ना। तेन्ना हेचेर पंतप्रधान आता कितें म्हणटा शेतकऱ्याक डबल इन्कम करपाक जाय। ह्या वेळेन आमचे सरकार म्हणटा कितें विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे खंय पावले। स्वयंपूर्ण शेतकऱ्याक जर तुम्ही स्वयंपूर्ण केलं जाल्यार फुडें हे जावं शकता। कारण शेतकरी सोंपलो जाल्यार हे नेस्तानाबूत करतले, हे कांयच चलचें ना। आमकां हितून कितें सोड्या जाल्यार आमकां दर 5 मारपाक ताळी येतली। हांगातलो अडवयचो शेतकार आणि जे आमी हांगासरचे सगळे जे शेतकार आसा ते आमी अडवयचे आणि ह्या ड्रीप इरिगेशन स्कीम जी अडवय म्हणून बसयल्या तेजेर अवलंबून आसलेले शेतकार। हांगा आयज आमकां जमपाचें कारण म्हणजे कितें जालें की आयज फकत जानेवारी म्हयनो उजवाडला आनी अर्दोसो सोंपत येयलो तरी आयज मेरेन अजून आमकां उदक ना। गेल्या 4 वर्सां पासून आमी सातत्यान सरकारा कडेन म्हणजे आमच्या इंजिनियरां कडेन आमी सातत्यान सांगत येयल्या की तुमचें जें उदक आसा तें आमकां शेतकारा मेरेन पावना। एक तर तुमचे मोटर तरी जुने जाल्ले आसात, नाजाल्यार कितें तरी फॉल्ट आसा आनी हो तुमी डिफेक्ट काडूंक जाय आनी तरच आमी शेतकरी उदक आमकां शेतकाऱ्यांक मेळटलें। जर आमचो फाटलो जर टेन्युअर पळयलो जाय जाल्यार आमकां उदक हे 22 ते 25 दिसांनी येतलें। आतां 22 ते 25 दिसांनी जेन्ना उदक आमी झाडांक लावंक गेले ते झाड जगतले काय ते आमकां फ्रूट दितले हेजेर मोठो प्रश्न पडला। झाड जगोन रावतले पण आमकां ते पोटाक काय फ्रूट दिवंक शकना, कारण ताका हे ऑल्टरनेट 4-4 दिसांनी तरी कमीत कमी पाणी मेळपाक जाय। हे आमकां 20 ते 22 दिसांनी जर पयरो मेळ्ळो जाल्यार आमी जगतले कशें? म्हणून हेजे आमी आमच्या आमदारां मेरेन आमी आमचे कैफियत मांडली आनी जुलिया राण्यान हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवन तेणी ताबडतोब हे मोटर रिप्लेस करचे आनी ह्या सिजनाक तांकां दिवचे हेजेर तेंच्यांनी सातत्यान हेजेर फॉलोअप करून हांगा मोटर बसोवपाची तरतूद केली। पण आयज आमी सुकावलेले की मोटर हे बसयल्या
आणि हे आमकां आतां उदक मेळटलें. पण हेंच्यांनी फॉलोअप जे आसा, जे बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा हेंच्यांनी तेजे फॉलोअप करूंक जाय त्या पद्दतीन करूंक ना. आणि तेज्या खातीर आज जानेवारी उजवाडलो. आणि जानेवारी उजवाडलो तरी हेंच्यांनी येयल्ल्या दिसा आमकां फक्त फुडल्या 8 दिसांक तें उदक तुमकां मेळटलें म्हणजे अजूनही तुमकां उदक सोडू ना. उदक सोडला. पण तेजें उदक तुमकां आतां आमी दाखयतले वयर कितलें उदक येता. हांगासले तेंच्यांनी आतां आमी तेंच्या कडेन विचारलें तुमी हे पंप कितलेचे बसयल्यात. तर ते सांगता आमकां 50 HP पंप बसयल्यात. तर तुमकां आतां वयर आमी दाखयतले ते 5 HP उदक येवंक लागला तेजें. म्हणजे उदक येता सोडला तुमकां पूण ते पावना. पण पावना. फोर्स तेजो हे ना, फोर्स ना. फोर्स ना उदका. आता हेंचे सगळे जे पंप इतके लाखांनी कोट्यांचो व्यवहार करून हांगा बसयल्यात जाल्यार तेजें उदक जर 5 HP घेवन आमी तशें चलयलें जाल्यार आमच्या कोणाचीय शेती भिजची ना. आणि आमकां ह्या वर्सा तरी उदक मेळटलें हेजी शाश्वती ना. तेन्ना आमी कितें करचें हो म्हणजे मोठो प्रश्न पडलेलो आहा. तुमच्या गांवान एकूण शेतकरी कितले आसा जे उदक हांगातले वयता? ह्या शेतकरी 35 शेतकरी आज मेरेन उरल्या. म्हणजे असले पयलीं 60 शेतकरी आहा ते इल्ले करून हे असले प्रकरणां पळोवन हे उदक जे तांकां आतां म्हयन्यान बी मेळोंक लागलें. म्हणून तेंच्यांनी उदकाची ही शाश्वती सोडली आनी आमकां ते पाटमोडो शेती अशी पद्दतीन जाल्ली आहा. आयज जर 35 शेतकरी सुद्दां आसल्यार तांकां 25 दिसांनी उरलें. हेच्या पयलीं 60 शेतकरी आसले तांकां 12 ते 13 दिसांनी पयर येतलो. हे कितें आहा हेजें तेंच्यांनी सोल्युशन सोदूंक ना. आणि आज जे शेतकरी आहा ते सगळे हे सोंपलेले शेतकरी आमी आज जमल्या. लास्ट स्टेजीचे आश्वासन आणि लास्ट स्टेजीचे एक जीवनाचो कण म्हणून धरून जगलेले आसा. आणि जर ह्या वर्सा जर उदक येना जायत जाल्यार आमी हो जो ह्या लिफ्ट इरिगेशनाचे जे अवलंबून आसले शेतकरी हे सोंपलेले जमा आसतले अशें तरी म्हाका दिसोंक लागला. तुमचे आतां अधिकारी बी येवन हांगासर म्हणजे पाणी करू ना. अधिकारी आता कितें करता आनी कितें खबर ना. फक्त आमी तांकां फोनाचेर आमी फॉलोअप करता की तुमी कितें चल्लां आनी कितें. आज मेरेन तुमी अजून कांयच तुमचे स्ट्रॉंग जे इम्प्लिमेंट जे आसा ते दिसत ना तुमचे. येयल्ले आसा तुमच्या फोनारच आमी गजाली करपाची. कोणा वयले मनीस म्हणून कितपत आमी उबी रावपाची. लास्ट शेती आमची आसा तुमची न्ही. शेती आमची ती जगय चलना हे आमचें कर्तव्य असेल म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. आणि आज जर तुमी जर अशें जर करिना जायत जाल्यार आमी शेतकरी सोंपतले आणि आमकां कितें तरी ह्या मेहनत उडी मारून ती दिवची पडटा. अशी परिस्थिती जाता. तर मोटर जर सारको हे केलें जाल्यार तुमकां उदक येवंक शकता. मोटर आता कसले तेंच्यांनी मोटर हांगा येवपा हांगा व्हडलो मोटर अशें बोवाळ घालून आमकां 70 HP पंप दिल्लो तेन्ना आमकां मातशें बरें दिसलें की उदक तो बरो उरतालो म्हणून. आता कालच्यान आमकां अधिकारी कितें सांगता की हें आतां सोडा रे हें दवरी आनी आतां दुसरो हांगासर फावंडेशन मारुया आणि पयलींचो पंप बसय. म्हणजे तुमी कोट्यांचो व्यवहार हांगासर करून हे पंप काडून वतले आनी परत तशें जुन्याचेरच आमकां परत सोंपयतले. आता हेका जर तो पायपलायन मारतलो जाय जाल्यार 1 म्हयन्याचो कालावधी जाय तेका. म्हणजे आमकां परत आतां मार्चानच उदक येवपाय. मग मार्चान उदक जाय कित्याक ते पाड पडना कितें परत मागीर पावस सुरू जालो. म्हणजे आमकां तुमी सोंपोवपाचो एक प्रकारचो सायलंट किलिंग तुमी इंजेक्शन सुरू केला का अशें दिसूंक लागलें आमकां. एके वटेन जनावरांक सोंपयली आतां अशें सोंपया आमकां. जानेवारी आता आज 13 तारीख आमच्या फिल्डान काय पाण्याचो अजून थेंब पावोंक ना. मोटर स्टार्ट हे लेट केल्ल्या केन्ना कितें केलां तेंच्यानी रिपेर म्हणून कितें करता टोटली फेल तेंचे. बेश्टी बिलां करता पयशे कोण खाता कितें करता खंयच्या कडेन कांय ना. आनी शेतकऱ्यांक पाणयाचो थेंब तर मेळना. पर्सनली म्हाका तरी 1.5 म्हयन्यान तरी मेळटा. फाटल्या वर्सा सुद्दां तशेंच 1.5 म्हयन्यान पयलीं मेळटाले. पयलीं खूब पयलीं आसले तो हो बी आमचो वासू बिसू ते रिटायर्ड जाले तेन्ना मेळा. आतां आमचें कितें जालां मातशे थंयचे धडेक आसता म्हणून ते थंड उरता. आनी जे कोण वयर आसा वयर जे तळपाचेर आसा तेंची हालतच जाता. तांकां तरी 15 दिसांनी तरी मेळोंक जाय आसलें. तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें रेग्युलर सारके 15 दिसांनी तरी पाणी दिवपाची सोय करा. इतलेंच. आनी काय व्हडलें काय आमचें हें ना. हो तुमी दीस रात चलया कितें करा आणि शेतकऱ्याच्या फिल्डात 15 दिसांनी पाणी पावपाची तयारी करा. तरतूद ती करा. नाजाल्यार ह्यो बेश्ट्यो स्किमी चालू दवरून कोण आसा ऑपरेटरूय आमकां खबर नासता आनी कोण खंय गेला तोय खबर नासता. आमी येयलो जाल्यार एकदां हें आसता शटरूय आसता मोटरूय चालू आसता. तो म्हणटा मागीर फिल्डार गेला. तुज्या साहेबाक सोदून गेलो तो फिल्डार गेला म्हणून सांगता. प्रत्येक जाणाचें उत्तर हें फिल्डार म्हळ्यार गेल्ले खंय आसता तेंच्यांनी हें बरयल्लें आहा आपलो बोट तरी बरोबर. तुम्ही आता ऍप्लिकेशन बी तशें कितें दिल्लेलें? वर्साच्या वर्सा आमी हांगा 2 मिटिंगो तरी जाता. शाळा येता तो मागीर तुका मातशें तुका हें करुया थांबोवया हेका भारुया भीमराव राणेक मातसो थांबोवया माणिकाक मातसो थांबोवया अशें करून हें करता पॅचअप करता.
ते पॅचअप न्हू आमकां सर्व सामान्य शेतकऱ्याक सगळ्यांक पाणयाची गरज आसता ते सगळ्यांक मेळोंक जाय. आतां एक समजूंक शकता कोणाचे हेजे तापता समजा वयर तळाव आसा तेच्या खाली ताका मातशें एक बेगीन जाय ते एक दिले म्हणून आमी काय म्हणना पूण सगळ्यांक ताचो मेळचो फायदो होच मेन उद्देश. म्हणजे मोटर सारखे आणि मोटर सारखे चालू पाणीच वडी ना म्हणजे ते मोटर बसयला तो त्याची क्षमता ये ना व्हडली ना म्हणून ताका लागून उदक येता. आता पुरो बदललो तो ना जाता तो काढून गेलो तेच्यानी स्वतः असलेलो पंप त्यांच्यानी काढून नेलो आणि हे कसले पंप बसयले तेच कळना. आणि आमचे 40 वर्षाचे पंप जुने खटारे पंप ना म्हणशी जाल्यार ते 35 HP तरी उदक वयर भायर सोडी. आज तेंगे तुम्ही नवे पंप- गेल्या वर्सा अशेंच येयल्ले न्ही म्हणजे गेल्या वर्सा तुम्ही अशेंच हे केले तेन्ना कितें केल्ले तुमचे? तेन्ना ते बसयलो. 70 HP चो पंप भायर बसयलो बसयलो. व्हडलो बसयलो आणि आमकां उदक घेऊन तेन्ना माझे एक 15-20 दिसांनी बी मेळटाले तेन्ना मेळटाले. पण आता तो मोटर ना म्हणटा तुम्ही. हेलो काढून ना. आणि हे कितें बसून परत ते आमकां मारून उडोवपाचें हे केला दुखता. यांच्याकडे आम्ही मोठ्या आवाजात उलयला उपरांत आता तो सांगता परत हाडून तो बसयतलो. आता परत हाडून बसयतलो म्हणजे ताका परत फाउंडेशन घालचें पडलें. ते फाउंडेशन तेंच्यांनी JCB घालून उडोवन दिलें. पायपांचें मॉडिफिकेशन त्या टायमाचेर केल्लें म्हयनोभर लागून मॉडिफिकेशन केलें. आता ते परत मॉडिफिकेशन करप म्हणजे 1 म्हयनो जाय. म्हणजे तुम्ही मॉडिफिकेशन करून शेतकऱ्याचेर एक्सपेरिमेंट करप चालू केलात का तुम्ही? एकदाच एक्सपेरिमेंट करा मरे का मरपाचें इंजेक्शन दिवं वाडा खोपाया मोठं काढायचं बरं असतं न्हू. वर्षाचे वर्ष कॉन्ट्रॅक्टर ते धाडटा तो येता कितें करता फक्त पेट ब्रश घेता पॉलिश मारलें तो फोटो मारलो टेप लायली घेवन गेले. नो आणि दुसरें कितें पायपलायन आसा न्हू तेजेर ओव्हरफ्लो जाली समजा व्हडले उदीक गेले आनी ओव्हरफ्लो जाले ताका उपाय करिना. हे कितें गेटीचे हे करता आनी पयशे खाता सरळ आरोप. पुणे आमच्या फुड्यान येवन हो आरोप सरळ म्हणजे कित्याक गेटी आमी पयल्ले आसा तेच कॉन्ट्रॅक्टर तो हे सगळे ते लायता परत सिमेंट मातशें लायता. आता ह्या शिमला राणेच्या हेतून ते पायप येता ओव्हरफ्लो जाता वयता आमी ताका उपाय म्हणजे कितें करता केळीचे गबो घालता. शेतकरी आमी ते बद्दल मातशें लागून एक्चुअली नाल्यार ताका पयर इतले सिमेंट घालून हो म्हाका सांगा ते मातशी कायल सिमेंट बी हाड आनी मातशी अशी धरून घाल आणि हे कर. सायडीचे बरेचशे वाडयता ते सांगपाचें म्हणजे कितें की 25 वर्सां जाली ही पायपलायन जाल्ल्या तेजें सगळें फाउंडेशन भितरलें फुटोन गेल्यार पायपलायन सगळी देंवल्या आनी ताका लेवल पायपलायन ना वयर सकयल जाल्ल्या कारणान कोणाच्या तरी शेतान एकट्याच्याच वचना. जो कोण लास्ट पेंडिंगाक शेतकरी आसा तेच्या फिल्डार उदकच पावना. हे जेन्ना आमी म्हणजे ते रिपेअर करपाची गरज आसा. ती रिपेअर करपाची म्हणजे ती कंप्लीट तेंच्यांनी व्यवस्थित रिपेअर करून वॉटराचो फ्लो कसो आसा तो मेंटेन करपाक म्हणजे उदक कशें वचना हे पयलीं चेक करपाक जाय. जाय. आतां कितें जाल्यार जाला पायपलायन मातशी वयर काडूंक जाय. सगळ्यांक तेजो फायदो जातलो. सुरवातीक जे उदक हांगासून पयल्या सुरवातीक जे आसा ते जंगलांतूनच पायपलायन वयता. थंय पळयशात जाल्यार तेजें जे फाउंडेशन आहा तें सगळें फुटोन गेल्लें आसल्या कारणान ती पायपलायन कॉलेप्स जाल्या. तेंच्यांनी तेजेरच सिमेंट लावन केलें आनी ती पायपलायन कॉलेप्स जाल्ल्या कारणान सगळें पाणी जंगलान चाललें. लास्ट फार्मर्साक ती उदकच येयना. हें आमी तांकां दाखोवन दिलें तरी बी तें काय करून घेतलें. मागीर आमी तांकां विचारलें की गेल्या खेपेक हांवें आतां हेच्या पयलीं विचारलें की तुमी जे आतां ही रिपेअर करून आसतना व्हडले व्हडले पंप आतां तुमी बसयता ते लास्ट फार्मर्साक उदक कशें मेळटलें? ती पयलीं पायपलायन रिपेअर करूंक जायी. आता उदक स्टार्ट केलें पळय आता हे आता केन्ना स्टार्ट केला? हे आयज 4 दिसांक केला. 4 दिसच जाले 4 दीस जाले. पण अजूनही कोणाक उदक पावना. होल स्विंग ना 4 दिवसा पयलीं केला टेस्टिंग ट्रायल बेसिस ट्रायल बेजीस. चालू आहा. आता ते हे पेंटिंग मिटिंग केला तर इनोव्हेशन शेतकऱ्यांची समस्या कोण मानेना. दुसरी गजाल आमची गरवण आहा वाड्या सगळ्या पिवपाच्या पाण्याची धाडल जाता. पयल्यान हांगासर पाणी येता. आता सध्या सप्लाय करता ती टँकरांनी करता. टँकरीची वाट पळोवची पडटा. ही टँकर 1 दीस येता 3 दीस येयना. नाजाल्यार बेला लागून आमच्या वाड्याकडे पळया तुमी आमी कशी गोरवां पोसपाचें दूध वेवसाय कसो करपाचो आनी शेती कशी करपाची. म्हणजे एक तरेन हे वानते आणि आमच्या अडवळ परिसरात आमकां शेतकऱ्यांक अक्षरशः हेंच्यांनी सोपयल्ले आहा. ह्यो पंप आसा तो अडवय आणि वंते सगळ्यांक वयता. वांच्याचे थोडे शेतकरी आहा थोडे चडशे अडवयचे आसा. अशे दोनूय मेळून म्हणजे जे बॉन्डीक तेंको जातात ते शेतकऱ्यांक ऑफिसान वचून फॉलोअप घेवपाचो ते शेत पळोवपाचें. आमी 24/7 म्हणजे 24/7 हांगासर आसता जाल्यार जंगली जनावरां येवन आमची नाशाडी करता ती सोंसपाची ना. आनी हे पंपाच्या फाटल्यान आमी ऑपरेटरांच्या फाटल्यान आमी कशें दाखोवपाचें ते शेती कशी करपाची आनी आमचो परिवार कसो करपाचो ही समस्या जाल्ली आहा. तेचेर तोडगो काडपाचो ना जाल्यार आमकां फुडली कितें तरी एक्शन घेवची पडटली आनी ती आमी घेतले. आनी कित्याक
बँकेची लोनां आसा सगळी लोनां आहा कोण पेड करतलो आमकां आधार कोणाचो ना